वागातोर दर्यादेगेर सीआरझेड नेम मोडून बांदिल्ले बांदकाम जीटीडीसीक रातोरात मोडचें पडलें। जीटीडीसीन ही सुवात एका कंपनीत एंटरटेनमेंट पार्क करपाक लिजाचेर दिल्ल्या। बांदकामूय जीटीडीसीचेंच, तें बेकायदेशीर आशिल्ल्यान मोडचें म्हणून राष्ट्रीय हरीत लवादान आदेश दिल्लो। बुधवारा रातीं बांदकामाचो थोडो भाग मोडलो। शॉकात करपी गजाल म्हणल्यार तेन्ना कामगार सोडल्यार जीटीडीसी वा सरकाराचो एकलोय अधिकारी थंय नाशिल्लो। दिसा उजवाडे बांदिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम ग्रीन ट्रिब्युनलाच्या आदेशा उपरांत जीटीडीसीक रातोरात मोडचें पडलें। वागातोर दर्यादेगेर जीटीडीसीन सीआरझेड नेम मोडून बांदकाम केला म्हूण कागाळ शापोराच्या लोकांनी ग्रीन ट्रिब्युनला कडेन केल्ली। बांदकाम बेकायदेशीर आनी ते मोडून उडोवचे असो आदेश हरीत लवादान गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरण म्हणल्यार सीझेडएमएक फाटल्या सप्तकांत दिल्लो। ते प्रमाण बुधवारा रातीं ह्या बांदकामाचो कांय भाग मोडलो। जेसीबी घालून बांदकाम रातोरात मोडलें। बांदकाम मोडटना जीटीडीसीच न्ही, एकूय सरकारी अधिकारी थंय नाशिल्लो, फक्त कामगार तितले दिसताले। ही सुवात जीटीडीसीन दिल्लीच्या कंपनीक लिजाचेर दिल्या। ह्या सुवातीर मोठे एंटरटेनमेंट पार्क आनी रेस्टॉरंट सुरू जावपाचे आशिल्ले, ताका लागून कंपनीन थंय फुटपाथ, शेक आनी बाकीच्यो गजाली बांदून काडिल्ल्यो। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। अजय बुवाच्या 2 पुस्तकांचे एकाच वेळार प्रकाशन जाले। आमदार लव मामलेदार, पत्रकार परेश प्रभू आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार आसले। प्रकाशन जाल्ले एक पुस्तक कोंकणी जाल्यार दुसरे पुस्तक मराठीन आसा। आपाचं लेखन मी गेली 25-30 वर्ष वाचतो आहे। त्याच्यामध्ये एक मॅच्युरिटी, त्याच्यामध्ये एक परिपक्वता या लेखनामध्ये दिसून येते। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की याच्यामध्ये सातत्य आहे। आप्पा गेली 25-30 वर्ष सातत्याने लिहितो आहे, त्यामुळे सातत्य खूप महत्त्वाचं असतं। उत्तर प्रदेशातल्या शाहजहापूरच्या समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्रजी महाराजांची 115वी जयंती गोंयान मनयली। त्या निमतान आध्यात्मिक कार्यावळ जाली। Today, on occasion of 115th birth anniversary of Shri Babaji Maharaj, Shri Ramchandraji Maharaj, Shri Ramchandraji of Shahjahanpur, we are organizing a spiritual get-together in Goa. This is a regular practice in Shri Ramchandra Mission, which happens 3 times in the year, and this is the first time Goa Abhyasis has got an opportunity to conduct it in Goa. मेर्शेच्या स्वामी समर्थ देवळान श्री स्वामी समर्थाची पुण्यतिथी व्हडा उमेदीन मनयली। ते निमतान श्री स्वामी चरित्राचे वाचन, श्री सत्यनारायण महापुजा, तीर्थप्रसाद आनी हेर धर्मीक कार्यावळी जाल्यो। ह्या कार्यावळीक भाविक व्हडा संख्येन हजर आसले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। कुंकळे युनियनान दवरिल्ले अखिल भारतीय व्हॉलीबॉल सर्तीचे पयले दिसा सिग्नल प्रशिक्षण केंद्र आनी हरियाणा आयडीसीन आपापल्यो मॅची जिखल्यो। सिग्नल्सान यजमान कुंकळे युनियनाक मारले जाल्यार हरियाणाच्या पंगडान मुंबयच्या आरसीएफाक हारयले। बुधवारा सांजे सर्तीचे उक्तावण सुवाळ्याक राजन नायक मुखेल सोयरो आशिल्लो। Please put your hands together. This tournament is now declared open. Please put your hands together for the men in the 2SCC signals. Captain of the team is Mr. Azad Singh. This is our very own team, Kunkoli Union Goa. Yes. Again, Marada. Kunkoli Union to serve.
Continuing to serve 23-16. इतल्याने खबराचे हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.